नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. माय गेली मावशी उरून, मावशी लागली हातपाय पसरून. 10,000ची धेप पावणेच्या सुवाळे, हजारांनी मुयो दोमळे, भोवती वळवळे. जाती काती पाती जमाती अर्धे उणे आरक्षणाक गेले. कोण सौतीक भुल्लुसले, कोणाक मावशेचे कळवळे. वादी प्रतिवादी सेनेत वाघ शिव कोले, विशाल प्रांताचे बावटे हांगा दिसले. माय भाशेचे राखणदारांक भिकेचे दुवाळे, कापडां नववारीचेर सवतीचे जगे चडले. आंदोलनां वाद भोगले, संस्कृतीचेर तिगून उरले. कितेंय जरी जालें ही सवती मावशे परवडले, मावशे परवडले. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. वेंचणूक तेंकता तशी गोंयांत राजकीय पक्षांचे पीक. रेव्होल्युशनरी गोवन्स रजिस्ट्रेशनाचे वाटेर 70 युवा मोर्चा बरोबर गोवा नॅशनलिस्ट पार्टी सरता मुखार. सरकार प्रशासन दारामेरेन येता. म्हत्वाच्या बसकांक पंच मारता कूस. लायटीचे प्रस्न सोडोवंक मतदारसंघाचे भोवतेर आशिल्लो मंत्री आमदार काब्राल पंचांचेर फुर्योज. खलपाचे विकास परिषद सोसायटीच्या मांद्रे कॉलेजीक 2017-18 शिक्षणीक वर्साचे ग्रांट. हायकोर्टाची सरकाराक ऑर्द. 2020-21चे अनुदान ऍडमिशनां स्टाफाचो आंकडो पळोवन 2 म्हयन्या भितर. हिस्ट्री शीटर टायगर अनवराचेर मडगांवां आल्ल्या तिगांच्या गँगाचो हल्लो. पुलिसांनी एकल्याक स्पॉटार धरलो. कोयतो जप्त. दोगांच्यो फुजो. टायगर जीएमसी. मुसलमानाच्या कब्रस्तानाचो प्रस्न तडीक लावंक 15शी भितर पावलां उखलात. प्रस्न संवेदनशील. मडगांव म्हापश्यां फोंड्या पालिकांक 2 वर्सां आदल्या याचिकेचेर हायकोर्टाची वॉर्ड. आनी वेळसांव हॉलांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम आडायलें. लोकांच्या खासगी प्रॉपर्टींत घुसनाकात. रेल्वे अधिकाऱ्यांक रेल्वे सुरक्षा दळाक लोकांची शिटकावणी. वेंचणूक तेंकता तशी नवे नवे राजकीय पक्ष रजिस्टर जावंक लागल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स राजकीय पार्टी म्हणून रजिस्टर करपाचें थारलां. आतां 70 युवा मोर्चा बरोबर गोवन नॅशनलिस्ट पार्टी म्हूण 70th आनीक एका राजकीय पार्टीची नोंदणी जाल्या. ह्या पार्टीचो रजिस्टर्ड पत्तोय पर्ये 70रीचो. गोंयांत आतां मेरेन मोगो धरून 12 राजकीय पक्ष वेंचणूक आयोगा कडेन रजिस्टर्ड आसात. विधानसभा वेंचणूक लागीं येता तशे नवे नवे प्रादेशीक पक्ष रजिस्टर जावंक नवे न्ही. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान राजकीय पार्टी म्हणून रजिस्टर जाता म्हणून निकतेच जाहीर केला. ते आदी 70 युवा मोर्चा प्रमाण गोवा नॅशनलिस्ट पार्टी म्हणून आनी एक राजकीय पक्ष रजिस्टर जाला. 70 युवा मोर्चा प्रमाण 70तल्या आनी एका गटाची राजकीय पक्ष म्हणून नोंद जाल्या. गोवा नॅशनलिस्ट पार्टी म्हणून ह्या नव्या पक्षाचे नाव. पक्षाचो पत्तो घर नंबर 442 चिंचमळा वाडा पर्ये 70 गोवा म्हणून रजिस्टर केला. 70तली वेंचणूक आयोगाकडे रजिस्टर जावपी ही दुसरी राजकीय पार्टी. प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान ह्या नव्या गोवा नॅशनलिस्ट पार्टीच्या पर्ये 70तल्या रजिस्टर्ड पत्त्याचेर वचून पळयले. हे पळयात ते घर नंबर 442 चिंचमळा वाडा पर्ये 70. घरान जाणटी घोबायल. तांकां विचारल्या राजकीय पार्टी विशीं तांकां कांयच खबर ना. तांचे 2 पूत ते सर्विसेक वता. तांचे पुतूय खंय असल्यो पार्टी बी काडपाचें काम करपाचें ना म्हूण ती सांगतात. कॅमेराचेर मात उलोवंक तयार ना. आतां मेरेन गोंयच्या पत्त्याचेर 12 राजकीय पार्ट्यो रजिस्टर आसात. सगळ्यान आदलो पक्ष मोगो. 12तल्यो 8 पार्टी उत्तर गोंयांतल्यो जाल्यार 4 दक्षिणेंतल्यो. उत्तर गोंयान आसा त्यो मोगो, 70 युवा मोर्चा, गोवा नॅशनलिस्ट पार्टी, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा सुराज पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, गोवा विकास पार्टी आनी युनायटेड गोवन्स पार्टी. जाल्यार दक्षिणेन UGTP, गोवा फॉरवर्ड, गोंयकारांचो अंतरेक आसरो, नीज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंट.
रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपलो गट राजकीय पक्ष म्हणून रजिस्टर करपाक वेंचणूक आयोगाक अर्ज करपाचे आसा. वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान आनीकूय कांय नव्यो राजकीय पार्टी जल्माक येवं शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी वाळपयच्यान कल्पेश गावस. सरकार प्रशासन दारा मेरेन येता आनी असले म्हत्वाच्या बसकांक पंच कूस मारतात म्हणून मंत्री आमदार निलेश काब्राल फुर्योज. तो सध्या गोंयभर मतदारसंघांनी लोकांच्या लायटीचे प्रस्न तडीक लावंक भोंवडेर आसा. ताणें बाणावले लायटीच्या खात्या विशीं पंचांचे इशू आयकून घेतले. आमदार चर्चेलय आशिल्लो. मार्च मेरेन खंय प्रस्न सुट्टले. जे बेनावली पंचायती सगळे पंचायतीन आमी वयता आनी हांव सरप्रायज जाला की बेनावली पंचायतीन जे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 11 पंचांतले वॉर्ड नंबर 2 पंच येवना, वॉर्ड नंबर 3 पंच येवना, वॉर्ड नंबर 4 पंच येवना, वॉर्ड नंबर 7 पंच येवना, वॉर्ड नंबर 8 पंच येवना. गव्हर्मेंट टू द दोन स्टेपा भितर जेन्ना गव्हर्मेंट तुमची प्रॉब्लम सॉल्व करपाक येता, म्हाजे सगळे CSE, JE सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक हांगा आसा. मागीर गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता. तांकां पंचांक जर तांकां पडोन गेलो ना जाल्यार कशें सोल्युशन काडटले. डिपार्टमेंटाचें हांव म्हणना की 100% सोल्युशन जाता बाय नोईंग. सो दॅट इज वाय गव्हर्मेंट टू द डोर स्टेप. आनी म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी आज सांगल्या हांव हे प्रायोरिटी हे बाकीचे जे पंच आशिल्ले तेंचे प्रायोरिटी घेतले. जे कोण येवं ना वॉर्ड नंबर 2, वॉर्ड नंबर 3, वॉर्ड नंबर 4, वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 8 त्या लोकांनी त्या पंचा कडेन विचारपाक जाय की तुमकां जेन्ना मिनिस्टर येता वॉर्डाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक तर तुमी कित्याक वचोना. हें मातशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता. खंय तरी ओवर वोल्टेज जाता. आमी तांकां बाय बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवारी हो मॅक्सिमम बाय 15th ऑफ मार्च एक न्यू 10 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर आमी तांकां दितले. सो दॅट सम प्लेसीस एक्स्ट्रा वोल्टेज जातली जाल्यार हिंगा हॉटेलां बाकीचे एस्टॅब्लिशमेंट बंद आसल्या कारणान वोल्टेज जी रिक्वायरमेंट आशिल्ली ती वोल्टेज नायटाक एट द टायम ऑफ नायट एक्स्ट्रा वयता. सो ताका सोल्युशन आमी न्यू ट्रान्सफॉर्मर पावर ट्रान्सफॉर्मर दिवपाचें केला एट सब स्टेशन. ते बाकीचे पंच जे आशिल्ले जे आपणाचे वॉर्डान प्रॉब्लम जाल्यात आय कॅन प्रॉमीस दॅट बिफोर 28th इलेक्ट्रिसिटीचे स्ट्रीट लायटीचे इशू वील बी सॉल्व बिफोर 31st ऑफ मार्च. All other problems including replacement of bone poles on priority for this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वॉर्ड जे आयिल्ले आसा 6 वॉर्ड्स जे आयिल्ले आहा तेचे हांव करून दितले. बाकीचे कोणें करूं ना ते लोकां कडेन ताका पंचायत विचारपाक जाय. रमाकांत खलबाचे विकास परिषद सोसायटीचे मांद्रे कॉलेजीचे 2017-18 शिक्षणीक वर्साचे ग्रांट मेळटले. हायकोर्टाची ग्रांट दिवंक सरकाराक ऑर्द. 6 समान हप्त्यांनी ग्रांट दिवपाचे. 2020-21 शिक्षणीक वर्साचे ग्रांटय 2 म्हयन्यांत दिवचे पडटले. हे ग्रांट दितना एडमिशनां आनी स्टाफाचो आंकडो पळोवन दिवचे म्हूण कोर्टान सांगलां. सरकारान 2013-14 शिक्षणीक वर्सा सावन हे शिक्षणीक संस्थेक अनुदान दिवपाचें बंद केल्लें. 2-4 वेळा हियरिंग जालें. आमची बाजू ॲडव्होकेट पराग राव हांणी अत्यंत उत्कृष्टरित्या मांडली. आर्ग्युमेंट चारी दिशेन केले. सरकारने जो विरोध केलो त्या विरोधाक समर्पक अशी उत्तरांय दिली. आणि आज सरकारान सांगलें आमकां हुकूम दिलो आमच्या हायकोर्टान हुकूम दिला की ह्या वर्षा पासून कॉलेजाक ग्रँट सरकारान दिवची. 2 म्हयन्याच्या आत ग्रँट रिलीज करची असो हुकूम आसा. आणि फाटल्या ज्या 8 वर्सांचे जे आमकां जे काय मदत मेळूंक ना ग्रँट मेळूंक ना ती सुद्दां सुमारे 5 कोटी पर्यंत एक घातला लिमीट घातला. तो पर्यंत जे देणे आसा आमकां फावो जाता ते 6 इन्स्टॉलमेंट्स एकदां जर दिवंक जायना जाल्यार हप्त्यानी आमकां दिवचे असो हुकूम जाला. ह्या हुकुमा मुळे ह्या आमच्या संस्थेच्या सगळ्या सभासदां मदीं आनंद जाला. हिस्ट्री शीटर टायगर अनवराचेर मडगांवां आल्ल्या दनपारा गँगाचो हल्लो. हल्लेखोर रिकी, तंबी नायक आनी सलीम आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खंय तांचे पेटले. पोलिसांक कॉल येतकीच स्पॉटार धांवले. रिकी पुलिसाच्या हाताक लागलो. तंबी सलीमाच्यो फुजो. स्पॉटार कोयतो सापडला. अनवराक पयलीं हॉस्पिटलांत व्हेलो. थंयच्यान GMCत शिफ्ट केला. Today we got one fighting call at about 1:00 hours PM near Allem Circle. According to the call, we visited the spot and we found that one assault has been taken place on the history sheeter Anwar Sheikh
by other 3 members of the gang, that is Ricky Hornekar, Tambi Naik and one Salim from Kurcharan. So accordingly we shifted Anwar Sheikh to hospital for further treatment and caught one person, Ricky Hornekar, on the spot. So remaining 2 persons are absconding and they will be taken into custody very soon. So presently we are recording the statement of Anwar Sheikh and we'll register the complaint of this incident and we will conduct a further investigation. So we found one weapon on the spot, Koita, so that we have taken into custody. Their previous enmity between both the gangs. गँगान स्पॉटार फायरिंग केल्ल्याचो आवाज आयिल्लो म्हूण थळावे सांगतात. पुलिसांक विचारल्यार तशें कांय ना म्हूण जाप. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊ कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मुसलमानाच्या कब्रस्तानाचो प्रस्न तडीक लावंक 15 दिसां भितर ठोस पावलां उखलात म्हूण हायकोर्टान मडगांव, म्हापशां आनी फोंडें पालिकेक ऑर्डर दिल्या. ह्या तिनूय पालिका वाठारांनी कब्रस्तान ना, थंय धर्मीक शांतिकायेचे नजरेन कब्रस्तान जायच म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. 2 वर्सां फाटीं आयिल्ले जनहीत याचिकेचेर हायकोर्टांत सुनावणी जाली. फुडली सुनावणी 5 मार्चाक. मडगांव पालिका वाठारांत मुस्लिमांक कब्रस्तान ना, कितें तरी उपाय काडचो म्हूण 2019 हायकोर्टात एक जनहीत याचिका आयिल्ली. फोंडें आनी म्हापशाय कब्रस्तान ना म्हूण उपरांत हे याचिकेत इश्यू जोडले. हायकोर्टान गोंय सरकार, मडगांव, फोंडें आनी म्हापशा तिनूय पालिकांक नोटीस काडिल्ली. मात अजून मेरेन तिनूय पालिकांनी कब्रस्तानाचो इश्यू तडीक लायिल्लो ना म्हूण हायकोर्टाच्या लक्षांत आयलें. कोर्टान मंगळारा तिनूय पालिकांक ऑर्डर काडली. 15 दिसां भितर विशय तडीक लावंक ठोस पावलां उखलूंक सांगलां. कब्रस्तान नाशिल्ल्यान समाजीक वाद जावंक शकता. ह्या पालिका वाठारांनी थोडेच मुस्लीम आसात. कब्रस्तानाक सुवात सोदूंक पालिकेक चड कास्तीक पडची ना. हो विशय सामको संवेदनशील म्हूण हायकोर्ट सांगता. केस 5 मार्चाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. जंय बीजेपी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड 40 उमेदवार घालच्या आदीं चिंततात, थंय आरजी 40 मतदारसंघांनी खंय उमेदवार घालतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स राजकीय पक्षाची घोशणा. गोंया खातीर व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करूंक गोंयकारांनी हातभार लावचो म्हूण आरजीचो उलो. फुडल्या सप्तका भितर खंय दिल्ली वचून पक्षाचे रजिस्ट्रेशनाचे फॉर्मालिटी करतले. येता ती विधानसभा वेंचणूक जिखपाचो दावो. आमी पॉलिटिक्सान देंवतले आनी 2022 जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक आमी 40 कॅन्डिडेट घालतले. आनी आतां ज्या रितीन भुरगे काम करीत आसा आमकां गॅरंटी आसा की आमी इलेक्शन जिखतले. कित्याक गोंयच्या एव्हरी विलेज, एव्हरी वॉर्डान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर आसा. आज बीजेपी पासून 40 कॅन्डिडेट घालपाक 100 फावटी चित्ता, गोवा फॉरवर्ड पासून चित्ता, काँग्रेस पासून चित्ता, पूण आमकां आयज भंय दिसना. कित्याक सेल्फलेस क्रांतिकारी गोंयकार, रेव्होल्युशनरी गोवाने गोंयच्या एव्हरी वॉर्डान, एव्हरी पंचायतीन, एव्हरी गांवान आसात. आमी गोंया खातीर एक स्ट्रॉंग विजन डॉक्युमेंट रेडी करता. ते विजन डॉक्युमेंटाक लागून आमचे मिटिंग्स आसतले, आमचे कॉन्क्लेव्स आसतले, आमचे फोन कॉलिंग आसतले, आमचे सोशल मिडिया कॅम्पेनिंग आसतली, डिफरंट लेवलाची कॅम्पेनिंग चलतली. जी पॉलिटिकल पार्टी करपाक जे रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, जी फायल रेडी करपाक जाय, ती फायल कॉन्स्टिट्यूशन सगळे रेडी जाल्ले आसा आनी ते घेवन आमी दिल्ली वयतले. आतां ह्या विकान दिल्ली वयतले, ते इलेक्शन कमिशनाक सबमीट करतले आणि विदिन द टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 4 to 5 months म्हणटा, मॅक्सिमम 4-5 months याच्या भितर पॉलिटिकल पार्टीचे रजिस्ट्रेशन आहा पळय ते रजिस्ट्रेशन जातले. दक्षिणेत रेल्वे डबल ट्रॅका आड आवाज चालूच. वेळसांव हॉलांत थळाव्यांनी डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद उडयलें. लोकांच्या खासगी जाग्यांनी घुसूं नाकात म्हूण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांक आनी रेल्वे सुरक्षा दळाक थळाव्यांची शिटकावणी. तेवटेन कासावले रेल्वे क्रॉसिंगाचेर कासावलेकारांक नवो रेल्वे ओव्हरब्रिज नाका. अंडरपास बांदल्यार खंय लोकांचें भागता.
in Holland, which is part of the VP Dalsam Pali Association. Hinga आज तेणी railway with the railway protection force came. They are clearing the bushes and the undergrowth and the shrubs. So we got the information from the villagers who were very much agitated. So we approached them. We convinced the Rail Vikas Nigam employees and the railway protection force that they shouldn't trespass into the private land, and they agreed to our request, and very law and order situation was averted. Actually, at the moment, villagers are getting agitated. Here we are talking about land which doesn't belong to the railways. So the Rail Vikas Nigam must understand, that they are coming into a very, very, they are inviting the tricky situation upon themselves. हॉटेल लॉबी आणि बिल्डरां खातीर कासावले रेल्वे क्रॉसिंगाचेर नवो रेल्वे ओव्हरब्रिज जाता म्हण कासावलेकरांचो आरोप. In our area, it is 3 ancestral houses, olden houses, built in 1947 and before that. 3 ancestral houses and The roads will come close to the houses, all destroying all compound. Some people are poor people, their footstep is touching that acquire the land as planned by them. And so what we say is, if you have an underbridge, it will be connected to the existing road. Like it is to facilitate the hotel lobby and the builders. Because bigger the bridge is and bigger the this thing, the builders will be able to build bigger, huge buildings. We don't want to turn our village into a city. That whoever is losing land, they have filed an objection stating that. So for that we will take up the railways also. We will take up their what is the exact plan, who is losing, whatever. Because they are also under. They also don't know exactly how much the land they are losing. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. फोंडें नगरपालिकेची उदरगतीच्या कामाचेर खासा बसका जाली. मार्केट कॉम्प्लेक्स क्रांती मैदानाचे सोबितीकरणा विशीं उलोवप जालां. मोरगांव पालिकेंत कामगारांचे इश्यू उपरांत संध्या कामतीन सीओ म्हूण चार्ज घेतलो. मडगांव नगरपालिका पालिका कामगारांच्या भलायकेचेर काम करता. म्हणजे आमचे ओपन स्पेस आसा म्युनिसिपालिटी सायडीन ते आमी तो परत बांदपाचो म्हणजे ते ग्राउंड +2 हांगा आमकां बारीक जाता म्युनिसिपालिटी बिल्डींग तो घेवपाचे बांदपाचो रेजोल्युशन आमी घेतलेलें आसा. त्याच प्रमाणे क्रांती मैदान आमदाराची आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की क्रांती मैदान मल्टीपर्पज कामा खातीर यूज जावचें म्हणून. म्हणजे इंदिरा मार्केटान जी मिटिंग्यो बीन जाता ते थंय जावच्यो. सद्या विकली बाजार क्रांती मैदानार घडयता ते आमकां म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू मेळटा. त्याच प्रमाणे लोकांकूय एक बरी सोय जाता. रिनोवेशन करून परतून एक पावट बरें आनी कितें करपाचो प्रयत्न करुया. तेजें आमी रेजोल्युशन घेतलां. आर्किटेक्टाक आमी अपॉयंट करतले. आनी तिसरो म्हणजे एक पार्किंग जे फोंड्या खूब पार्किंग कंजेशन जाता ती पार्किंगा खातीर आमी 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर पार्किंग अशे स्पेसीस आयडेंटिफाय करचे आनी ट्रॅफिक सिलेक्ट धाडचे. त्या ग्राउंडार क्रांती मैदान ते आमी तेन्ना सोडून हाडले आनी ते विचारून हाडलेले आनी कितें जाता ते सगळे क्रांती मैदानाची जावचे. आनी क्रांती मैदान पळय आसा ते सगळे तरेचे बाजार भरचे पब्लीक मिटींग्यो आनी जे रस्त्याचे क्रिसमस आनी आमची गणेशाची हें करता गणेश पुजताल पळय ते सगळे थंय वयचे म्हणून ते सगळे त्या बरोबर ते करतात. खूब चॅलेंजीस आसात. प्रामुख्यान म्हळ्यार हांगा इन्कम ह्या म्युनिसिपालिटीचे सामकेच खालवलेले आसा. म्हळ्यार तांची रिकवरी सामकीच ना. तर आतां हांव ते सगळे घेवन बशिल्ले की कोणाचे आउटस्टँडींग ड्यूज आसात तांचे प्लस कोणे ट्रेड लायसन्स काडूकूच ना आनी कोणे काही इलिगली कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा तांचे जर रेग्युलर करपाक मेळटा जाल्यार तांचे हाऊस टॅक्साक घेवन करपाचे. प्लस जे मेन म्हणजे आमचे काही जे ऑफिसीस सुद्दां आसात जे गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसात तांचे सुद्दां ड्यूज आसात आउटस्टँडींग ते सुद्दां रिकवर करपाक जाय. आतां रिकवरी करून सुद्दां कितपत आमकां हें आमी सस्टेन जातली तोय एक व्हडलो क्वेश्चन आसा. म्हळ्यार हांगा MMCचें कितें आसा पयलीं तरी आमकां ऑक्ट्राय कितें येतालें ताजेर आमचें हांगा सर्वायवल खूब बऱ्या भशेन जातालें. आतां तें ऑक्ट्राय ना म्हणटकीर सोर्स ऑफ इनकम कितें आसा तो आतां आमकां पळोवचो पडटलो.
मागीर आतां गार्बेज हॉटेलाचें गार्बेज होय एक व्हडलो क्वेश्चन आसा. तोय आतां हळू हळू डिस्कस करपाक घेतला हांवें की कशा रितीन आमी हॉटेल गार्बेज हँडल करपाचो. अशा रितीन आतां सुरवातूच आसा. म्हाका तें स्टडी करपाक मातसो टायम जाय पडटलो. Ever since the government has rolled out vaccination program for COVID-19, there is a lot of hesitancy among the healthcare workers, among the frontline workers to take the vaccine. So I have come here to make them aware what is the importance of taking the vaccine and to clear all their doubts. This vaccine is nothing different from all other vaccines which we have received in childhood. Any vaccine can have mild side effects like fever, pain at the site, but they are manageable. It's not that something adverse will happen. मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिल हांगा घडोवन हाडला. दिस इज अ ओरिएंटेशन प्रोग्राम. जे लोकांचे डाउट्स आसाय ते कोविशिल्ड म्हणटा ते घेवचे काय ना घेवचे ते डाउट क्लियर करपाक आमी दोतोराक आपयले की जे आमचे स्टाफ तांकां कळपा जाय म्हणून सगळें. ही आमचे 341 स्टाफ आमी रजिस्टर केल्ले आसाय. सो थोड्या लोकांनी केल्या आनी थोड्या लोकांनी अजून पासून तेजी मनान भिरांत आहा ती भिरांत तांची पयस करपाक आमचे दिसाचो सेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम हांवें थरयलो आसा. दिवचले काँग्रेस खंय वेंचणुकेक तयार. कांय बीजेपीच न्ही हेर पक्षांचे दुखाविल्ले कार्यकर्ते काँग्रेसींत येवंक सोदतात म्हूण थंयच्या काँग्रेसीचो फुडारी मेघश्याम राऊत सांगता. मडकय आकाश नायकान स्टिलाच्या बारीक चमच्याचेर साईबाबाची रांगोळी काडून आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड जिखलो. पेडणे मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकरान महिला मंडळाक खासा शॉप घालून दिला. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. एक्चुअली गेले कित्येक दीस आमी काँग्रेसीक परत एकदा हांगा बळकट करून आमचो प्रयत्न चालू आसा. आनी आयज जे कितें जेन्ना डिक्लेअर जाले म्युनिसिपालिटीचे लायक जे सत्ताधारी पक्ष तेतूंतले सुद्दां कितले लोक म्हाज्या कॉन्टॅक्टान ना की बाबा आयज तेंचेर खंय तरी अन्याय जाला. जे रिजर्वेशन म्हणा जे कितें हेंच्यांनी केलां अख्खे गोंयभर आयज बिचोलेनूय तीच परिस्थिती आहा की खंय तरी कोणाक सायडलायन करपाक कोणाक जाग्यार बसोवपाक हे सगळे घडण जी केल्या हे सत्ताधारी पक्षानूच केल्या. आनी तेंचे इतले लोक कॉन्टॅक्टान आहा की ते सुद्दां खंय तरी जॉयंट जावंक सोदता. आनी आमी एक डिक्लेअर केला की आमी एक बऱ्या खातीर फुडें सरल्या लोकां खातीर फुडें सरल्या. आनी ते करता आसतना जर सगळ्यांचो आमकां हातभर लागत सगळ्यांक आमकां जॉयन जावं शकता सगळ्यांचे आमी वेलकम करता. एक बरी बिचोली घडोवपाक सत्ताधारी पक्षांतले सुद्दां आमच्या पक्षान येवंक सोदता जाल्यार तेंचे आमी वेलकम करता आनी ते येवचे आनी बाकीच्या लोकांक आव्हान करता की तेणी जॉयन जावचे आमी बऱ्या कार्याक फुडें सरया. वयश ह्या बुकाक रिकॉर्ड म्हळ्यार तितून म्हाका खूब जाणांनी हेल्प केला तसो मोटिवेट बी केला. ते म्हणल्यार सर सुधींद्र होळीकर, नितीन होळीकर, राजेश कोळेकर आनी कोवळी पंचायत तशेंच चेतन खेडेकार आनी सागर नायक मुळे आर्टिस्ट आसात आनी श्री कटंबा जाता पंगडी हांच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला. फुडलें जें हें आसा तें गिनीज वर्ल्ड बुकांत वचपाची ताणें प्रयत्न चालू केल्या. हांगा ताणें हें एशिया बुकांत घालता आसतना रिकॉर्ड बुकांत घालता आसतना एका चमच्यार ताणें साईबाबा काडलो. बारीक जो चमचो आसता त्या चमच्यार साईबाबा काडलो. आनी बाब आकाश हो 26 वर्सांचो भुरगो. माननीय सुधींद्र होळीकरान मात्तूय वेळ न करता जाल्यार जर एक ग्रामीण भागांतलो भुरगो फुडें सरता त्या भुरग्याक आमी ट्रस्टांतल्यान हातभार लावपाक जायच. आनी ताका जो कितें खर्च येता जो ताका ह्या गोश्टी लागून फायनान्साक खंयच तो फाटीं उरपाक जायना हो तुमी पंच सरपंच नात्यान तुमी जबाबदारी घेया. तुमी फुडें काडा. आपलो फूल पाठिंबो आसा अशें धीर माननीय सुधींद्र होळीकरान आमकां दिलो. आनी त्या खातीरूच आज आमच्या वाठारांतलो भुरगो आज एशिया बुकाक रांगोळी फुडें पावलो. हांव माननीय सुधींद्र होळीकराचें मन पासून आभार व्यक्त करता. इन्कम सर्टिफिकेट लागता, OBC सर्टिफिकेट लागता, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लागता. ही सगळी कामां तुमकां मोफत करून दिली जातली. रातोरात सगळ्यांक फोन मारून बायलांक धमक्यो दिवन तांकां सांगलें ह्या प्रोग्रामाक अटेंड जायनाका म्हणून. पूण हें कितें चल्लां ही हुकुमशाही चल्ल्या बाबूची हांगा. ही बंद जावंक जाय. ती बंद करपाक तुमी फुडें सरोंक जाय. म्हाजो पाठिंबो आसतलो तुमकां सदांच. तुमी अशें भिवन फाटीं रावनाकात. आयज हो बाबू
तुमकां यूज करता. पूण आयज हांव खरेंच अभिनंदन करता की ते अजून ते इलेक्ट जावन येवंक ना खरे, पूण तरी म्हणून तेंच्यांनी आपली कॅपॅसिटी दाखयली, कितें आपूण बायलां खातीर कितें तरी काम करूंक शकता, हेल्प करूंक शकता तेंच्या खातीर. म्हणून आतां तेंचे कडेन एकूच तेंचे मातशें जे ते उलयना पूण ते काम करून दाखयता. आमी थोडी जाणां कितें म्हणटा, व्हडले व्हडले उलयतात आमी पूण हातीन आमच्या कांयच जायना. पूण आर्लेकर सर एक असो व्यक्ती आसा, अशें म्हाका दिसून येयलें की ते काम पयलीं करतात आनी मागीर काम केल्या उपरांत ते उलोवन दाखयतात. दिता असो आमकां तेंचो रिप्लाय मेळालो, पण आज मेरेन आमकां स्टॉल मेळोंक नासले. तर हे आयज कोरगांव गांवांत घडोवन हाडपी सर आर्लेकर हेंच्यांनी हे साबीत करून दाखयले अवघ्या 8 दिसाच्या आत. हांव राजकीय विशयाचेर वचना, पण हांव महिलांक एक अशी एक तेंच्यांनी स्ट्रेंज दाखोवपाची, हे स्टॉल न्हू अशें भरगच्च भरपाचे तेंच्यांनी की तांकां कोणाकच अशें हात पसरपाची गरज येवची ना. जे आमी 15-17 वर्सां जाली महिला मंडळान आसा, पूण आमकां कोणी शॉप घालून दिवंक ना, शॉप आमचे पर्सनल म्हणून कोणी दिवंक ना. पूण हे 4 दिसान सर हांव म्हणलें फकाणां घालता, कितें सर सांगता फकाणां, 4 दीस आमकां कोणी शॉप दिवंक शकना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.